झाली किती डिस्कशन किती मेजर आशिल्लें हे आमचे बिलाचे पळय आउटडोर होल्डिंग बिल म्हणून एक करपा खातीर सिलेक्ट कमिटीचें काम चालू आहा. इशू असो आहा की हायकोर्टान एक मॅटर चल्ला आनी होल्डिंगाचेर एक्शन चालू आहा CRZची डेप्युटी कलेक्टरांची आनी होल्डिंगाची थोडी लिगल एम्बिटान येतात जांकां आमी प्रोटेक्शन दिवंक सोदतात कित्याक ते बारीक मनीस म्हणून ती होल्डिंगां ते मोडटात. सो एक आमी हें घेतलां की एक मॉडेल बील केल्लें आहा जे बील सिलेक्ट कमिटी प्रोविजनली आज एप्रूव करता. फायनली आमी ड्युरींग द कोर्स ऑफ असेंब्ली एप्रूव करतले आनी हें बील इंट्रोड्यूस जातलें. बील इंट्रोड्यूस जातलें इन वीच ऑल गायडलायन्स वील बी डिसायडेड. होल्डिंग म्हणल्यार कितें, होल्डिंगाचें डेफिनेशन कितें, हांगा आमी घेतलें तें फक्त आउटडोर पब्लिसिटी. म्हळ्यार कितें, तूं भितर एक मॉलान आयलो ओ तूं सुपर मार्केटान आयलो, भितर जें कितें चलतलें ताका लागचें ना. दीस इज ऑल दॅट इज आउटडोर. ताचें डेफिनेशन कितें, ती खंय आसतली, तातूंत हांणी पयलीं डिसायड केल्लें तें सगळें ESG घेतलें म्हणून. आमी म्हणलां ना की होल्डिंग इज अ मेजर रेव्हेन्यू अर्नर फॉर द पंचायतीक पयलींच तुमी चिल्ड द्या. सगळ्या कडेन पंचायतीक पिळटात तुमी नोडल एजन्सी म्हणून तुमी पयशे कशे घेतले, पयशे पंचायतीक वचपाक जाय. सो अशें आमी कितें कितें सजेशनां दिल्लीं आहा. ताजें प्रोविजनल 2 दिसान आमी 26 तारखेचे पयलीं वचपाक जाय. आमी 26 तारखेचे पयलीं धाडटले.